My brothers and sisters, this is our God, Jesus, the Prince of Peace, who rejects war, whom no one can use to justify war. Pap Saib Leo. हो संदेश आमकां ह्या पास्कांक दिता. भावांनो आनी भयणींनो, हो आमचो देव जेजू शांतीचो राजा. तो झूज नाकारता आनी कोणेंच झूज मानून घेवंक ताका वापरूंक जायना. भाव भयणींनो, ह्या दिसांनी झुजाचो एक काळोख एके भाशेन आमचेर पडलेलो आसा. झुजाचीं कुपां आनी थोडे जाण म्हणटात ते भाशेन थर्ड वर्ल्ड वॉर हाचीं कुपां वयर वयर उप्रासतात. कितें जायत कांयच सांगूंक जायना. शांती बिगडल्या आनी ही शांती बिगडलेली आसतना हो संदेश आमचो पाप साहेब आमकां दिता जाल्यार हो संदेश जेजूचो, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो. आनी जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, पयलीं आंज बडव्यान त्या वस्तुऱ्यांक सांगलें तुमी भिवपाची गरज ना. आनी त्या उपरांत जेजूनय सांगलें भिवू नाकात. आयज झुजाची खबर आयकून, आयज जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा तें आयकून आनी पळोवन भियेल्लीं आसांव काय आमी काय भियेल्लीं ना? तुमकां भिरांत दिसता काय भिरांत दिसना? झूज थिंगा मिडल इस्ट, तुमचीं घरचीं आहा थिंगा, भिरांत दिसना? दिसती फटमाना काय भिरांत दिसना म्हण पोकेशी दिसता. म्हाका जाल्यार भिरांत दिसता. तुमकां दिसता? झुजाची खबर भिरांत दिसता? नेश कोता म्हण तुमी आतां आमकां सगल्यांक भिरांत दिसता. मानून घेवया वय आमकां भिरांत दिसता. पूण हे भिरांतींत आमी कोणाक पळयता, कितें पळयता, कितें आयकता हाचेर धरलेलें आसा. ही भिरांत उरतली काय ही भिरांत आमी कुशीन दवरतली? भाव भयणीनो, आयज हे पास्कांचे राती आमी काय बरीं सगलीं वाचपां आयकल्यान आख्खो इतिहास आमचे सोडवणेचो सुरवातेक थावन जेन्ना देवान रचलो हो संवसार आनी संवसारांतल्यो सगल्यो वस्तू आनी मनशाक म्हणल्यार तुका आनी म्हाका रचलो, ही आख्खी रचनेची खबर आमी आयकल्या. त्या उपरांत आमी आब्रामाची खबर आयकल्या. आब्राम भावार्थाचो बापूय कसो भियेना. भियेनासतना फुडें वता, आपल्या पुताची पासून बली दिवपाक तयार जाता. पूण देव ताका राखता, ताच्या पुताक राखता. देवान सुटकेच्या पुस्तकान कशे भाशेन ह्या इस्रायलितांक गुलामपणांतलीं भायर काडलीं तें आमी तिसऱ्या वाचपान आयकल्लें. आनीक हेंच पास्क आमी परतून परतून आतां उगडास करता. जुदेव लोक हेंच उगडास करता आजून पासून. हे इस्रायल परजेक इजिप्तांतलीं गुलामपणांतलीं भायर काडून हाडलेलीं ओत्सोरियां करून आनी त्या पासत तेय भियेनात. इजायस प्रवादी करीत भाशेन हें आमकां विचून काडलेलें दायज जें आसा, देणें आसा तें आमकां दिलां तें दाखयता. इजेकियल प्रवादी परतून आमकां होच उलो मारता आमच्या काळजान नवीन जावपाक. भाव भयणीनो, आमकां जरी तर विचून काडल्यांत आनीक आयज आमी हें पास्क मनयता जाल्यार ही भिरांत जी आमकां आसा न्हयच फकत झुजाची, आमकां दुसरी भिरांत आसा. आयज आमचे भोंवतणी ज्यो वस्तू घडटात कोण आयकना. आयज आमचें प्रशासन, आयज आमचो सरकार आसा तो आयकना. आयज जायत्यो वस्तू असल्यो घडलेल्यो आसात की आमच्यान कांयच करूंक जायना. आनी पाप साहेब लिओचो आमी परतून उगडास करीत जाल्यार नवें वर्स जेन्ना सुरू जाल्लें तेन्ना शांतीचोच हो संदेश दिवन पाप साहेब लिओन एके भाशेन म्हणलेलें अनआर्म्ड अँड डिसआर्मिंग पीस. अनआर्म्ड पीस म्हणल्यार हातयारां घेवन वचप ना. मुखार वेता वच, बेस्तो वच, शांतीन वच.
हातयारां घेवन न्हू कोणाक मारूंक गेल्ल्या भाशेन. कोणूय हातयारां घेवन येयल्यार भिरांत दिसना आमकां? कोण सुरी घेवन येयलो कोण आर्म घेवन येयलो भिरांत दिसना? दिसता. जाल्यार अनआर्म्ड कोणाकूय मेळूंक वेता, कोणा लागीं उलोवंक वेता, कोणा लागीं डिस्कस करूंक वेता, कन्फ्रंट करूंक वेता, गो अनआर्म्ड पीस. आनी दुसरो भाग जो पाप साहेब म्हणटा डिसआर्मिंग, म्हणल्यार आतां आमचे लागीं जायतीं वेगवेगळी तरेची हातयारां आसा. इरान आतां रोखडीच धमकी दिता, न्युक्लियर बॉम्ब घातलो आनी फोडटलो सगल्यांक. आमकां काबार करपाक येयल्या तुमी, जरी तर तुमी आमकां काबार करपाक आयल्यात, अमेरिकाक आनी इस्रायलाक इरान सांगता आमी न्युक्लियर बॉम्ब घालतले. डिसआर्मिंग पाप साहेब मागता आमचे लागीं जे आर्म्स आहात, एम्युनिशन्स आसात, हे बॉम्ब आसात, हे सगळे डिसआर्म जावपाक जाय. असलो पीस, असली शांती आमकां मेळूं. भाव भयणीनो, आमी घोडे आतां झुजाच्या मळार ना, आमी हिंगा आहा, हिंगा खूंय झूज जाता, आमी सुसेगाद आसा. पूण आयज असले आर्म्स आनी डिसआर्मिंग करपाक आमकां गरज आसा काय? आयज जी भिरांत जी आसा आमचे मुखार, जे कोण पदवेदार आसात तांणी ही सगळीं हातयारां आपणाच्या हातान दवरलेलीं दिसती पडटा. आयज जाणी एके भाशेन घुरी घायिल्ली आसा आमचेर, कॉन्कर गोवा म्हणून. तांचे लागीं आयज हातयारां आसात, दुडवांचे हातयार. कितलेय दुडू घेवन कोणाकूय विकतें घेवपाक तांच्यान जाता. देखून आमी गोंयकार भियेल्ले आसा, आमच्यान तें घेवपाक जायना. लँड आनी हावजीस हेंचे प्रायस इतलो वाडलेलो आसा, आमच्यान घेवंक जावचें ना आनी आमच्यान उलोवंकूय जावचें ना. कित्याक? तांचे लागीं पयसो आसा. आर्म्स, वेपनायझींग. आयज हे वेगवेगळे मनीस वयर चडलेले आसात पदवेचे आशेन आनी वापरतात. कितें वापरतात? आयज देवाक पासून वापरलेलो आसा. वेपनायझींग गॉड. हे जे थोडे जाण आसात ते कितेंय जाल्यार रोखडें धर्माचें लायतात. फकत धर्म वयता थिंगा धर्म वयर काडलो आनी मागीर आपणाचो पॉलिटिकल अजेंडा मुखार व्हरतले. देवाक वेपनायज केलो. महाराजा आसात आनी व्हडले हिरो आसात, तांकांय वेपनायज केले. वेपनायज म्हणल्यार तांकां दवरले आनी तांच्या नांवान सगल्यांक खुबडायले. आनी जे कोण उलयतात, जे कोण सारकें सांगतात, तांकां भिवयले. वेपनायझींग गॉड, वेपनायझींग महाराजाज, वेपनायझींग हिरोज, हें सगळें चालू आहा. म्हणटूच आर्म्स ते एके भाशेन घेतलेले आसात. तर असले वेळार भाव भयणीनो, आयज आमी ह्या पासकांचो संदेश घेता आसतना जरी तर म्हणटा हांव, दीस इज आवर गॉड, हो आमचो देव, शांतीचो राजा. आनी हो शांतीचो राजा झूज नाकारता जाल्यार आयज आमी झुजता काय तें एक झूज चालू आसा, तें थोडो वगत कुशीन दवरया. आमी आमचे मदें झुजता काय? आमी एकामेका लागीं झुजाच्या मोडार आयज गेल्लीं आसा काय? जे भाशेन आयज आमी हातयारां केल्यांत, आमचीं उतरां, आमच्यो खबरो, आमचो गैरसमज, आमचो राग, तेंच एक वेपन कशें घेवन आयज एकामेकाक खाला उडयल्लें आमकां दिसती पडटा. आनी ह्या पासत जरी तर आयज आमी हें पुनर्जीवनपण मनोवपाक सोदता जाल्यार, पुनर्जीवन जातलें हांव जाल्यार आमी मरपाक तयार आसपाक जाय. जेजू मेलो, कुर्साचेर मेलो आनी कुर्सार मेलो देखून आमच्यान हें पुनर्जीवनपण आयज मनोवपाक जाता. जरी तर जेजू मरूंक नासलो जाल्यार पुनर्जीवनपण खंयचें? तुमी पुनर्जीवन जातलीं मेल्या उपरांत? मरतलीं सगलीं? कोण आहा हिंगा मरचो ना तो? हॅव यू डिसायडेड नॉट टू डाय? आमच्यान तें करपाक जायना. सगलीं आमी एक दीस मरतलींच. मेल्या उपरांत पुनर्जीवन जातलीं तुमी? शुअर? सारकी? 100%? होय, मेल्या उपरांत पुनर्जीवन जातलीं. मरचे पयलीं, मेल्या उपरांत मागीर देव जाणा कितें जातलें म्हण आमचें. कोणाक तरी ह्या संवसारांत आसतना जेजून जीवन केल्लें आयकल्या तुमी? पुनर्जीवनपणाच्या वेळार सगलीं पुनर्जीवन जातलीं म्हण हांव जाणा अशें म्हणून मार्तान म्हणलेलें. मार्ता जाणा कोण तें? मार्ता कोण?
लाजाराची आनी मारियाची भयण. आनी तेणें म्हणलेलें, जेजून जेन्ना सांगलेलें तो जिवंत जातलो, तो पुनर्जिवन जातलो. जेजून कोणाक पुनर्जिवन केल्यात? कितले जाणांक? एक आहा लाजार. आनी लाजाराक जेजून म्हणलें, लाजार भायर सर. भायर सरलो खंयचो? लाजार भायर सर. हेच भाशेन फोंड आसलो. आयज जेजू भायर सरला ते भाशेन भायर सरोंक ना तो हे पावटी, भितरूच रावलो. पूण फोंड उगडलो. जेजू फोंडाच्या भायर 4 दिसां उपरांत आनी म्हणटा, लाजार भायर सर. लाजारान उतर आयकलें, लाजार भायर सरलो पुनर्जिवन जावन. आनी कोणाक जिवन केला? तो विधवेचो पूत. नाईम म्हणटा त्या शारान एक विधवा आसली, एकलोच आपुरबायेचो पूत. रडत रडत वयताली, मागोंक ना पासून जेजू लागीं, जेजू जिवन कर म्हणून मागूंक ना, रडत वयताली. आनी जेजून वचून तिरडेक हात लायलो. तिरडी म्हणल्यार तो काशांव जे घेवन वयतात ताका हात लायलो. आनी जेजूक जेन्ना कळ्ळें तो एकलोच पूत, हे विधवेचो, तिका आनी कोण ना, जेजून ताका पुनर्जिवन केलो मागो नासतना. व्हडलो आवाज ना, व्हडलीं उतरांय बीन ना, जेजून पुनर्जिवन केलो. आनी कोणाक केला? ओके, शोधपोतीचें चेडूं. तालिता कुम. कितें म्हणलेलें? तालिता कुम. तें जाणा तुमी न्हू? तालिता कुम, गेट अप गेट अप. उगडास आहा? ओके. तालिता कुम, चेडवा तुका सांगता उठ. चेडूं उठलें? होय, चेडूं उठलें. आनी उठल्या उपरांत आतां ताका कितेंय खावपाक दियात. ताका मागीर नुस्तें दिलें. खंय ताणें खायलें. 3 जाण आमकां मेळटात जे पुनर्जिवन केल्यात जेजून आपूण मरचे पयलीं. तो नाईम विधवेचो पूत, त्या शोधपोतीची धूव आनी लाजार जेजूचो इश्ट. 3 जाणांक 3 भाशेन. आयज आमकांय जरी तर पुनर्जिवन जावपाक जाय जाल्यार थोडे पावटी घडये ओगेपणान, कोणाक खबर ना, पूण भितरल्यान मेल्लीं आहा आमी. डायड एट 20, बॅरीड एट 60 अशें म्हणून आमचो एक प्रोफेसर म्हणटालो आमकां सिमनारीन. डायड एट 20, बॅरीड एट 60. कित्याक म्हणटालो? जरी तर क्लासीन आमी जरी तर एटेंटीव ना, क्लासीन झेमो काडटात, असल्या वेळार कितें भाशेन तो म्हणटालो, डायड एट 20, बॅरीड एट 60. म्हळ्यार आहा तुमी जिवे आहा अशें दिसता, पूण मेल्ले आहा. आनी 60 वर्सांचे बीन जाल्या उपरांत मागीर होरेंच मरतले तेन्ना तुमकां व्हरोन पुत्तले. डायड एट 20, बॅरीड एट 60. जरी तर आमी जाल्लीं आसा, आतां जिवींच आसतना, भुरगींच आसतना, तरणाटींच आसतना जिविताक वाज येयल्या, दवळूच ना, मेल्लो कसो जाला जाल्यार ते तिरडेक जेजू हात लायतलो पुनर्जिवनपण करपाक आमकां. तिरडेक हात लायता तेन्ना उठ. तिरडेक हात लायला एक्चुअली. हो सेर्मांव आयकता आसतना तिरडेक हात लायलो तुजो. उठ्ठा काय न्हिदोनू रावता तें तुजेर दल्ललें आसा. वो थोडे पावटी घडये तूं मेलाय म्हणून तुजे पासत तुजो पाय, म्हणल्यार तो शोधपोती आपणाची धूव मेल्या तेन्ना गेल्लो उपकार मागूंक, जेजू मातसो यो आनी कोर तेका बरें, जिवें कोर. आनी जेजू आयलो. ते भाशेन घडये आमी जायतीं जाणां मेल्लीं आहात आयज. जिवीं आहात खरी पूण मेल्लीं आसात. आनी जेजू घडये म्हणटा आसतलो, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी मागीर लोक हांसता, गेलो गॉन केस. एका आनीक पोत्तून बरें जावपाची गॅरंटी ना, कोणाचें आयकना. एक वायट करता तातून गेलो, फिनीश. जाल्यार चेडवा तुका सांगता उठ, तालिता कुम. हें उतर आयज आमी असल्यांनी आयकपाची गरज आसा. पुनर्जिवन जावपाक जाय जाल्यार, ना जाल्यार न्हिदोनूच उरतलो, मरोनूच उरतलो. तालिता कुम, उठपाक जाय. आनी जरी तर सारको मरोन गेल्लो, फोंडान पुल्ललो आहा, चला वास मारता, आतां ताका वास मारतलो जाल्यार पासून फोंडाच्या भायर रावन जेजू उलो मारता, लाजार भायर सर. तुजें नांव आयक, मेल्लो आहा जाल्यार भायर सर. कित्यांतलो भायर सर?
जे तुवेंच तुका एक गोडे शेलान घातलेलो आहा, तुजीच मोनाची चिंतना, तूंच भियेता, तुकाच भियेता, वो कितेंय करपाक भियेता, रोकडोच डावट येता तुजेर आनी दुसऱ्यांचेरूय बीन. दुबाव सगळे, आनी दुबावान मेलोलो आहा, भितर घातलेलो आहा, आळसायेन मेलोलो आहा. कितेंय कर म्हणल्यार वाज येता, हांव पावना, म्हज्यान जायना. आळसाय आयिल्ली आसा, आळसायेन कुसला, वास मारता, ओ आशेन वास मारता, मेल्लो आहा थिंगाच. जायना, कितेंच कोणाचें बरें दिसना, आनीक जाय, आनीक जाय. वो नाटकाय जाल्या दुसऱ्यांची, कुसला, वास मारता. वो जे वायट व्यसनां आमकां लागलेले आसात, बॅड हॅबिट्स लागलेले आसात, एडिक्शन्स लागलेली आसात, तातूंत कुसला, भायर सरपाकूच जायना. जाल्यार जेजू सांगता, जे भाशेन लाजाराक सांगला, लाजार कितें म्हणलें, वर्सान म्हड, कितें म्हणलें, लाजार भायर सर. पुनर्जीवनपणाचो टेस्ट घेवपाक जाय मरचे पयलीं, जाल्यार हें आमकां एक सोयेक जावं दी. कित्याक तो आमचो देव जेजू शांतीचो राजा, आनी तो आमकां अनआर्म्ड पीस म्हणल्यार झगडपाक, हे सगल्यो वस्तू घेवन झगडपाक वचपाक न्हू, आनी डिसआर्मिंग पीस, जे आमी घेवन दवरलेलीं आहा सगलीं हातयारां, ती भायर उडय, उक्तो जाव, उठ आनी ह्या पुनर्जीवनपणाक वांटो घे. आनी पुनर्जीवनपणाक वांटो घेता आसतना कितें म्हणटा आमी, खंयचें उतर म्हणपाक जाय आयज, आवय आहाय काय कितें, जिवन जाता कितें, फोर्सान म्हणय, कितें फोर्सान. आयज पुनर्जीवनपणाचे आमी ही परब मनयता आसतना हें उतर आमकां हालेलुया, कितें वर्सान जेम असो पासून म्हणत. हेच पुनर्जीवनपण भाव भयणीनो आमकां जण एकल्याक आमच्या खासगी जिवितान, आमच्या कुटुंबान, आमच्या वावराचे सुवातेर, आमच्या इगोर्जेन, आमच्या समुदायांनी आनी आमच्या ह्या संवसारांत आमकां फावो जावंक आमकांच आमी देवाच्या हातान घालुया.